पवित्रत्म्या वरवी शांतीच्या बांधपासान सगळी एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्यान देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोबी एकूच आमचो बाबार एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबाब एकलोच आमचो सोबी एकूच आमचो बाबार एकलोच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबाब बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. कोश्ट करून मेहनत करून आमी आमचो वावर करूंक आनी तातूंतल्यान देवाचें बरेंपण जोडून घेवंक हे मिसाचे भेटेन आमकां आदार कर म्हण मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर सोम्या काकूत कोर काकूत कोर. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बाबा मुखार धरुया. करून आयच्या दिसाक आपलो जोन दीस मनयतात काजाराचे वरस मनयतात तांकां मागणें धरून देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. जी कोण मरून गेल्यान तांकां सासणीक सूख सासणाची चोविसो तांकां मागून घेवया. जी कोण पिडेक लागून कश्टावतात भू करून कोरोना व्हायरस ही पिडेची बोली जालोली आसात बोली पडलोली आसात तांकां देवान कुडी आत्म्याची खालसा मनाची भलायकी फावो जावंक करूंक दिवंक मागुया. मोगान आपुरबायेन आपखुशेन तांची सेवा करतात जीव रिस्कार घालून हो वावर करतात तांकां आमकां सगळ्यांक देवान सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतल्या म्हूण ह्या मागण्यांचें आस्वासन दिलां. तांची मागणी तांच्यो गरजो एकठांय करून मिसाचे भेटेन बापाक उबारुया. हास्तावन केरीत भशेन आमी 10 बुधवार ही देवस्थान पेरपेर सुकूर साहेबिनीची नोवेनाचें देवस्थान सुरू करता. पेरपेर सुकूर साहेबीन
सासवत आदाराची आवय ती. थांबनासतना आमकां आदार दिवपी माय ती. जाल्यार हे मायेचो आदार सदांच आमकां मेळून घेवं आनी तिचे विणवणेन तिचे मोजतीन आमची मागणी तिच्या पुता जेजू फुड्यान दवरून आमकां मागलेले उपकार ही पेरपेत्सुकर सायबिणीचे माय मारयेची सासवत आदार दितले मायेचे विणवणेन आमकां फावो जावंक हे मिसाचे भेटेन मागुया. उदी करून ह्या सोनवारा दिसाक आमच्या तरणाट्यां खातीर पवित्र और भोव पवित्र संस्कारा मुखार हे आमी घडोवन हाडलां आनी हाडटा. ही आमच्या इंतेन्सवा खातीर ही मिसाचे भेटेन मागुया. देवाची उजणे प्रमाणे देवाच्या सादारान सगळें बरे भाशेन जावं भोव करून आमच्या तरणाट्यांक ह्या जेजूचो अनुभव ह्या पवित्र वरांतल्यान सातिस्म संस्कार जो दवरतले तातूंतल्यान तांकां मेळून घेवं. डू नॉट बी अफ्रेड, भिवू नाकात. हें आस्वासन जेजूचें भोव करून आमच्या तरणाट्यांक मेळून घेवंक मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बाकी ओतनी आंकवार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून तेसलोनिकांक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचप. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलनात त्या भाव भयणी तावन पयस रावात. आमची देख घेवन कशी घेवंक जाय आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणत. तुमचे मदें आमी आसल्या तेन्ना आमी बेकार नासल्या न्हय म्हूण कोणाच कडेन फुक्या जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावं कश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मदें आसल्या तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची कशी ना तर ताणें जेवचेय न्हय. शांती दिता तो सोमी तुमकां सदांकाळ आनी सगळे वाटेन शांती दिवं. सर्वेस्पोर तुम्हा समेस्ता सवें आसूं. हांव पावलू म्हज्या खाशा हातान हें नोमान बरयतां. दर एके चिटीर ही म्हजी निशाणी म्हज्या हाताचें बरोवप अशें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुम्हा समेस्ता सवें आसूं. देवाचें उतोरें. देवाचें वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सांदी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. म्हणया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टाच्या तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान
तुज्या नात्रां पोंटरांक पुड्यूंक तुका फावो मेळूं. जबाब सगळेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवे खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातव्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजियांनो तुमचें कोटा. तो तुमी चुनो काडलेल्या समाधी सारके त्यो बायल्योन मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेलोल्या हाडांनी आनी सगल्याच्या दिनसाचे उलशिकेन भरल्यात. हेच परी तुमी भायल्या लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंगेपण आनी खोटेपणांत भरल्यात. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजियांनो तुमचें कोटा. तुमी प्रवाद्याचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशाच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांनी च्या दिसांनी आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्याचें रगत वारूंक तुमचे बरोबर आमी वांटो घेवचे नासल्यो. म्हणटूच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्याची सोसूत म्हूण तुमीच तुमचे गोवाय जातात. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरतात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा कोश्ट करून मेहनत करून आमी आमचो वावर करून देवाचें बरेंपण जोडून घेवंक आयची दोनी वाचपां तुका म्हाका आपयतात. पयले वाचपान भाग्यवंत पावलो तेसालोनिकारांक बरयलेले चिटींत हे पयले चिटींत सरळ संदेश ही पोरचेक दिता. आनी हो सरळ संदेश म्हळ्यार तोच, वावर करात, कोश्ट करात, मेहनत करात, नाजाल्यार जो कोण वावर करिना तांच्यान जिवंक जायना. आनी बाबा म्हणून भाग्यवंत पावलोक असलो संदेश दिवंक अशे भाशेन परगटोवंक भाग्यवंत पावलोक एक कारण आसलेलें. आनी कारण म्हळ्यार तेंच, हो लोक तेसलोनिकारांचो लोक, तेसलोनिकार एके भाशेन जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावताले. सोडवंडार येवचो जालो देखून आनीक आनी वावर करची गरज ना. आनीक आनी वावर कित्याक करचो? सोडवंडार येतलो आनी आमकां सगल्यांक आपल्या सोरचें व्हरतलो. देखून बेकार रावया, हायती रावया, वावर आनी करची गरज ना. बेकार रावून आमी थोडे दीस उरल्यात ते बेकारपणान सारुया. असली गोत ह्या तेसलोनिकारां लोकांची जावन गेली. आनी ह्या पासत असलें तांचें चिंतप सारकें न्हय, असलें तांचें जिविताचें धोरण सारकें न्हय. शेवट पर्यंत थीर रावची गरज, शेवट पर्यंत मेहनत करची गरज, शेवट पर्यंत कोश्ट करून आमी आमचो वावर करची गरज. हो संदेश भाग्यवंत पावलो हे पोरचेक तेसलोनिकारांक दिता. कित्याक तांचें जिवीत असलें बेकारपणाचें जिवीत जावन गेलोलें. आनी ह्या पासत तो आपल्या जिविताची देख तो तांकां दिता आनी म्हणटा, आमी कोणाकूच जोड जायना जावं, आमी कोणाकूच ओदी कोणाचेरूच भार घालिना जावं. आमी कोश्ट करतात, आमी मेहनत करतात आनी आमचो वावर करतात आनी दिसा दिसपडो गिरास आमी जोडूंक घेता. आनी अशेंच कितें
तुमी बी करची म्हूण भाग्योन पावलो तांकां संदेश दिता. हो नेम हो कायदो भाग्योन पावलो तांकां ताचो उगडास करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत कालच्या दिसाक आमी आयकलां, आयच्या दिसाक आमकां जेजू धर्मशास्त्री आनी फारिसेवांची कर्तुबां ताच्या तोंडार मारता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय बी जेजू तेंच तांचे सगळें करता. कित्याक निबोर मोनाचे काळजाचे धर्मशास्त्री आनी फारिसेव ते दोन तरेची रुपां तांची, भायल्यान एक भितरल्यान दुसरेंच. हे भाशेन फकत आपूण कोश्ट करिनासले, आपूण मेहनत करिनासले, फकत दुसऱ्यांक कश्टायताले, दुसऱ्यांक घाम वारोवन तांचो तांणी वावर करूंक तांकां ते हुस्कायताले. आपूण बेकार भोंवताले, आपूण बरे भाशेन काम करिनासतना कोश्ट काडिनासतना रावताले. आनी असले तांचे जिविताचें धोरण कर्तूब जाल्ल्या कारणान जेजू तांकां हो असलो निबोर उतरांनी संदेश दिता आनी म्हणटा मेलोल्यांचे फोण तुमी भायल्यान पळोवंक सोबीत, पूण भितरल्यान ते कुसलोले आसात, भितरल्यान तुमकां वास मारता. कित्याक तुमच्यो करण्यो भायल्यो भितरल्यो दोन तरेच्यो, तुमी दोन तोरांनी वागतात. देखून तुमी मेहनत करिनात, तुमी कोश्ट करिनात. देखून जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान असले तांच्या कर्तुबांक लागून तांच्या तोंडार मारून हो संदेश दिता. हे फारिसेव कोश्ट करिनासतना, मेहनत करिनासतना एके भाशेन देवाचें राज जोडून घेवंक सोदतात. फफामडेनो आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां सगल्यांक देवाच्या राजाची भागीदारां केलेलीं आसात, देवाचे आपुरबायेचे पूत आनी धुवो केलेली आसात. जाल्यार देवान जोरी आमकां फुकट देणें दिलां, तरी आसतना परतून देवा बापा सरशें वचचें, परतून आमी हें देवाचें राज जोडून घेवचे खातीर कोश्ट करची गरज, वावर करची गरज, मेहनत करची गरज. आपुणूच देव आमकां आपणा सरशें व्हरचो ना. हें देवाचें राज आपशींच तें जोडून घेवंक जावचें ना. हें जोडून घेवंक आमी कोश्ट करची गरज, मेहनत करची गरज, नेम कायदे आसात ते पाळची गरज, पवित्र संस्कारांनी वांटो घेवची गरज, देवाचे कृपेक आमी आयती रावची गरज. आनी आमचे वाटेन जे प्रयत्न आमी करता, आमचे वाटेन कोश्ट त्रास हे सुर्गीचे राज आमी जोडून घेवंक काडटा तेन्ना दुबावावरें त्या कोश्टा त्रासांचो मेहनतीचो फोड देव आमकां फावो करता. देखून असले कोश्ट आमी काडून, असलो वावर आमी करून, असली मेहनत आमी करून देवाचें राज जोडून घेवंक आदार मागतना जायतीं आमची भावां भयणां बेकार आसात, जायतीं आमची भावां भयणां वावर करूंक सोदिनात. जोरी ही परिस्थिती आसा, लॉकडावन आसा, सगळेंच बंद आसा, पॅन्डेमीक जाल्लेलें आसा, जायतीं जाणांची सर्वीस केलेली आसा, पूण नॉर्मल सर्कमस्टान्सीस बरे भाशेन सगळें जाल्लेलें आनी आसा तेन्ना फुडें आमचेशीं कुवेत आसा, केपेबिलिटी आसा, आमकां वावर करची तांक आसा, पूण आमी तरेतरेच्या कारणाक लागून घोडी आळसायेक लागून घोडी आमी वावर करूंक सोदिना. देखून असल्या भावां भयणांचो उगडास करुया, आज तांचे खातीर मागुया, तांकां मागण्यांत दवरुया. आज थावन 10 बुधवारांची भोक्ती देवसांव आमी सुरू करता. पेरपेत चुकूर सायबिणीक मान दिवंक दर बुधवाराक आमी एके भाशेन हें देवसांव आज थावन आमचे फिरगोचेंत सुरू केला आनी करता. शाश्वत आदाराची माहिती सदांच आमच्या आदाराक पावतली आवय ती, सदांच आमकां ती राखता सांबाळटा, आपल्या पुता लागीं आमचे खातीर विनोदी करतली आवय ती. जाल्यार सायबीन मायन आपल्या जिवितान कोश्ट केलो, मेहनत केली, देवाच्या उतरां पोरमणी जियेली आनी अशे भाशेन हें सुर्गीचें राज जोडूंक तिणेन घेतलें, सुर्गीचो मुकुट तिका फावो जालो. आज थावन तिची भोक्ती सुरू करता आसतना हे 10 बुधवारांचे देवोत्सव सुरू करतना सायबीन मायक पेरपेत चुकूर सायबीन मायक फुडें घालून तिची मजत, तिचो आदार आमकां सगल्यांक मागून घेवया आनी तिचे विनवणेन आमच्या वावर धंद्याचेर, आमच्या वाव कामाचेर, आमचे मेहनतीचेर देवान तिच्या पुता जेजून आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक तेच माय मारयेक पेरपेत चुकूर सायबिणीक शाश्वत आदाराचे मायेक फुडें घालून हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक आदार कर म्हूण मागुया. भेटोनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. C 30 आणि 3 पान 40 आणि 2
C33, page 42. Sorvesvara manurgeyam chidana Sorvesvara manurgeyam chidana Gurani otmo dugadita dugadita Baba Gurani otmo dugadita dugadita Baba Sorvesvara manurgeyam chidana Sorvesvara manurgeyam chidana मुझे पवमडी नहीं मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेतार देवा बापाक मानतात असले जामण मागत या तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेत आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्वर मानून घेऊ देव आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व धाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारयेक आमी आज नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पोरकोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशनेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दौलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पुरेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा कुराक
Bawartaco gut porgotia, Jesu melo, Jesu jiwon zala, Jesu nowian येतलो. बाबा जेजूच्या मोरताचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सडवणेची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपी तुम्ही चेरवीस चाललेले तुझे पवित्र सभेत सौगडास कर आणि फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलिप आमचे बीप साहेबा आणि सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडू घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्करी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. भवमळीनो देवान आमच्या गोश्टांचेर आशिर्वाद घाला. मेहनत करून आमी आमचो वावर करता. ह्या वावराची मजुरी देवान आमकां फावो केल्या. कसलोय तो आमचो वावर जावं सादो सुदो पासून वावर जावं ह्या वावरांतल्यान देवान आमचे उदार पसण करूंक आदार दिला आनी आपलो आशिर्वाद आमकां फावो केला. बेसांवां आमकां आपली तो दित आसा. देखून आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल्ल्या कारणान आमकां आपले कुरपेन बेसांवांनी भरलेल्या कारणान जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाची उपकार आठोवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवृत्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या जगत्रान म्हाका बोलाकी मेवतली. ओत्मीक कुमण्याचे मागणे म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. पूण हे वेळार
तुझे बोमळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक कोट्टा. तुजे सुशिलो कोट सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमया जेजू ये डी 38 पान 68 डी 38 पेज 68. सोमया जेजू ये आमच्या काळजान रावू गे. सोमया जेजू ये आमच्या काळजान रावू गे. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुजे येवजण जाले आमचे मोने विराट गोचे. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुजे येवजण जाले आमचे मोने विराट गोचे. सोमया जेजू ये आमच्या काळजान रावू गे. सोमया जेजू ये आमच्या काळजान रावू गे. प्रार्थूया. कोणवळ्या बाबा बाकिवंत आंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडोंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. पवमरेन उगडास कोता जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश ह्या 2 म्हयन्याचे ऑफिसांत आयिल्ले आसात. सकाळच्या दिसाक तुमी ते ऑफिसांत थावन येवन व्हरचे. बायबल कोर्स जाल्लो हांच्यो सिरीज डिप्लोमा डेयाच्यो त्याच बरोबर जाणी कोणें वोमपी हे सबस्क्रिप्शनाचेर केलेले ती बी पुस्तकां आनी सिरीज ऑफिसान आसात. तुमी येवन त्या ऑफिसाच्या वेळार व्हरच्यो. आज थावन 10 बुधवारांचे देवस्थान पेरपेत सुगर साहेबिनीचे आमी सुरू करता. माय मारयेची विणवणेन आमची मोजोत आमची मागणी आमची विनंती साहेबीन मायच्या पांयां सोशी धरून तिचो आदार आमी मागून घेवया. देखून शेवटाक साहेबीन मायच्या मनाक हें नवें जातलें. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पत्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सासोडाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विरोधी कोण. सासोडाराचे भगवंत मारी तूं आमचो सदांकालचो आदार. तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडून
शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हणून भास दिता पदवीदार माये आमकां हे उपकार जोडून दी. थाल्यांचेर जय तरूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत सदाकाल आदार दितले माये. आमचे पासत विनोदी ए सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुझे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या खाला आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोठेल्यांक पाव, ताळल्यांक आमकां थाराय. आमच्या दिसपोट्या जिवितान आमकां कोरगो. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपोट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोश्ट दूख हुस्के कोती विघ्नां सोकेस्टां ह्या आमचे निर्भाग हाडलेले कुरीस ह्या ओचोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या पुताच्या कोश्टान आमचें मोन एकठावन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगलें सोसूंक आदार दी. भवार्थ्याची मागणी. मागुया आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे पोरपणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलेल्या समेस्त भावार्थ्यांच्या आत्म्याक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उस्वाड पडयोसो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगीशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो खाशा गरजो जे मागचें आसा, जी विनंती करची आसा, जी करून ही पिडा आसा, कोरोना व्हायरस हे पेंडेमीक जाल्लें आसा, जायतीं आमची भावां भयणां बेकार आसा. हाचे भायर ह्यो सगल्यो गरजो आदाराचे माये फुड्यांत ओगेपणान आमी दवरुया. Marie povici drata, tu gorvaicia doriani, sasodada race mai, ore amca baia lagi, tu ce veghen baruch Sukukazo Orso dos cordu tuce Ae tu calzetave Tuce vegen baruch tuzo Orum tuja sukukazo Orso dos cordu भावार्थ्यांचे मागणे. हे आदाराचे माये तू गिरेस तशी उदार देण्याची सोर देणी तू आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्तांतान तू आमच्या पातकाचें बोगसणे आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता थाळण्याच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोन निर्भागी बाडा जायत म्हणून जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा साकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय समयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणा खाल जिवंक आमकांच वोंपून दिवया.
नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेताय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजूस बागेवन ती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कोर ए देवाचे बागीवंत माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थया. ए सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच तो यार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांत थावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणांक भोगून दी. आमेन. पिडीवंतांक आशिर्वाद. हे सुम्या कुडीची असोक्तायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोसल्या हातम्यांक ऊब दिवन जीव बोरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितोड जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगात आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन गावया T21 पान 213 T21 पेज 213. जोगात आमची आदारीन तूं सगळ्यांक आमकां दोर्साबाडू बेसावगाल घे दोरकोराब्यार सोकोशांतली सदां निवार. बेसावगाल घे दोरकोराब्यार सोकोशांतली निवार. बेबेसुगुर साय बिडी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं गोठाय गे बाये आमकां तुज्या धिरान सांबाळ सदां. बेबेसुगुर साय बिडी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं गोठाय गे बाये आमकां तुज्या धिरान सांबाळ सदां.